हायकोर्टाच्या जुईजांग कडच्यान पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचे इन्स्पेक्शन. स्मार्ट सिटी एमडी कडच्यान नितळ कामाचो दाखलो. स्मार्ट सिटीच्या कामाचे प्रदूषणा आड याचिकेचेर फाल्यां सुनावणी. उत्तरेक श्रीपाद नायका आड बरो उमेदवार नाशिल्ल्यान 5वी फावट तो जिखिल्लो. हे फावट आरजी मनोज परब हेड ऑन. आरजी इंडिया आघाडी बरोबर वचना ते सारकेंच. लिकर गेट प्रकरणात दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पावलो तिहार जेलींत. 14 दिसाची ज्युडिशियल कस्टडी. 11 दीस आशिल्लो ईडीच्या कस्टडीत. कारभार चलवप कुस्तार. काँग्रेसीन कोणाकूय उमेदवारी दिव, इंडिया अलायन्सा बरोबर रावतले. आपाचो आमदार वेन्झी म्हणटा काँग्रेसीन बहुजन आनी अल्पसंख्यांक बरोबर घेवन वचपी उमेदवार दिवचो. गोवा बोर्डाची 10वीची परीक्षा सुरू. परीक्षा 24 एप्रिल मेरेन चलतली. 31 सेंटरांनी परीक्षा. 19,573 भुरगे परीक्षेक. आरोपी बरोबर फोटो काडपाच्या प्रकरण हायकोर्टाच्या निर्देशाचो अपमान जाला म्हूण हायकोर्टाची स्वेच्छा दखल. पुलीस ऑफिसर आरोपी बरोबर फोटो काडटात हो प्रकार बरोबर न्ही म्हूण कोर्टान 2019 दिल्ली ऑर्डर. दिव्यांगजन सबलीकरण खात्याचे कामकाज सुरू. परवरी नव्या मार्केटाच्या बी बिल्डिंगेचे 3ऱ्या माळ्यार कचेरी. दिव्यांगां खातीर खासा खातें. धारबांदोडोचो सरपंच मोगोचो कार्यकर्तो बालाजी गांवस बीजेपीत. फाटले विधानसभेचे वेंचणुकेत बालाजी आशिल्लो मोगोचो सावर्डेचो उमेदवार. कोकण रेल्वे पुलिसांनी एकलो यूपी आणि एकले नेपाली बेकायदेशीर सोरो व्हरतना धरलो. 15,000 रुपया वयर सोरो केलो जप्त. काणकोणा गव्हाणे धरणार पोमू गांवकर म्हणटा तशी बॉडी मेळ्ळी. पोमू फाटले 3 म्हयने आशिल्लो मिसिंग. कोंकणी फिल्म पीस लिली सेंट कॅसल फ्रांस फिल्म फेस्टिवलांत. गोंयच्या करंजाळी जाला शूटिंग. गोंयांत जाल्ल्या 54वे इफ्फीत केल्लें स्क्रीनिंग. भलायकी खात्याची गिमाच्या दिसांनी लोकांक एडवायझरी 12 ते 3 मेरेन वताक. गरज नासतना भोंवचें न्ही. उदक भरपूर पियात. सुती कपडे वापरचे. भलायकी खात्याचो सल्लो. अरविंद केजरीवाल चौकशीक सहकार्य करिना. चौकशे वेळार आतिशीचें नांव काडलां फुडें. ईडीन सांगलें दिल्ली न्यायालयाक. लोकसभा वेंचणुके पयलीं काँग्रेस पक्षाकडच्यान जबरदस्तीन टॅक्स वसुली करचे ना. आयटी खात्यान सांगलें सुप्रीम कोर्टाक. अफगाणिस्तान गेरोत पोन्नी लँडमायन ब्लास्ट जावन 9 भुरगे सोंपले. सगळीं 5 ते 10 वर्सांची. वाराणसींतले ज्ञानव्यापी मशिदीत हिंदूंची पुजा बंद करूंक सुप्रीम कोर्टान दिलो न्हयकार. पुजा बंद करची म्हूण मुस्लीम पक्षाची आशिल्ली मागणी. वन व्हेकल वन फास्टॅग कालच्यान सुरू. आतां एके गाडयेक फक्त एकूच फास्टॅग चलतलो. बाकीचे डिएक्टिवेट. पश्चिम बंगालात वादळ. 4 जाण सोंपले. 101 जखमी. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेशात पावसाचो अलर्ट. कंबोडियात वेट बिगारीक लायिल्ल्या 5,000 वयर भारतीय नागरिकांक ऑनलायन स्कॅमां करूंक जबरदस्ती. 6 म्हयन्यांत 500 कोटी वयर रुपयाची ऑनलायन स्कॅमां. इम्रान खानाची बंदखणीची ख्यास्त पाकिस्तानाचे न्यायालयान केली स्थगीत. खान आणि ताची घरकान्न बुशरा बीबीक फर्मायिल्ली 14 वर्सांची ख्यास्त.